कैसा हो, नरेंद्र मोदी कैसा हो, मेरे देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी कैसा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी कैसा हो। निकाल जो लागला ताजे अख्ख्या देशभर सगळे राज्यांनी सगळे प्रांतांनी खूप मोठ्या धूमधडाक्यात हो विजयोत्सव असा पण तो साजरा केला होता। गोंयांत बी हांगसर आमचे माननीय मुख्यमंत्री, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष आणि बरोबर बाकीचे आमदारांमंत्री सभे जाल्ले आसा, आमचे कार्यकर्ते सभे जाल्ले आसा आणि सकाळपासून मोठ्या उमेदीन जेन्ना 8 सव्वा 8 आमी जेन्ना न्यूज आयकुपाक लागून सुरवात केली आणि चडट्या कमानीन हो विजय जो आसा पळय तो आमचे कडेन म्हणजे आमच्या पार्टी कडेन आयिल्लो आसा। दोस्तानो, म्हाका हे दिसा म्हणून सांगन सोदलें अशें की आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी जो विकासा कडेन वचपाचो मार्ग जो घेतिल्लो आसा, विकसीत भारत हे तत्व आनी प्रिंसिपल घेवन ते काम करतात। तातूंत भितर सहभाग दाखोवपाचें काम आसा ते बिहारच्या जनतेन केल्लें आसा। खूब मोठ्या प्रमाणांत खूब मोठ्या प्रमाणेत फाटल्या 10 वर्सांत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान बिहारात जे काम केलें ते पसंतीक आयिल्ले कारणान काल हांव राष्ट्रीय टीव्ही कडेन पळयलो बशिल्लो, एकटो म्हणटालो की बिहाराक खंयीय गेलो जर जायत रस्तो ना अशें स्थान मेळचें ना अशें। की इतलो विकास जो आसा पळय न्ही, हो विकास बिहाराक जाल्लो आसा आनी म्हणून बिहारच्या तमाम जनतेन सामकें सर्वाधिक मतदान करून आमकां भारतीय जनता पक्षाक मान्यता दिल्ली आसा आनी फळ दिल्लें आसा। आयच्या दिसाच्या निमतान हांव हो विजयोत्सव आसा पळय न्ही, तो एक संदेश देशभर सगळे राज्यांनी मतदारांक धाडटा। कितें म्हणून जर जाय जाल्यार विकसीत भारत 2047 म्हटल्या ते पयलीं जावपा संबंधी सगळे भारतीय जनतेचो सहभाग त्या राज्यांत हो जावपाक जाय अशें म्हणून आज आमी बिहार राज्यांत जो आमकां भारतीय जनता पार्टीक मेळिल्लो विजय साजरे करपा खातीर आमी सगळे मोठ्या संख्येन जमले आसात। विशेष करून आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक सर, तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय डॉ. प्रमोद सावंतजी आसात, तशेंच आमचे बाकीचे हेर मंत्री, आमदार, बाकी सगळे संपूर्ण कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन जमले आसात। खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता 2014 पासून आज पर्यंत आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन आत्तां आमकां जो संदेश दिल्लो आसा की विकसीत भारताचो संदेश, की भारत देश कसो विकसीत जावपाक जाय, भारत देश कसो आर्थीक दृश्ट्या शक्तिशाली साम्राज्य जावपाक जाय, हो एक संदेश आमकां सगळ्यांक दिल्लो आनी त्याच संदेशा वरवीं आमी देशभर सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, प्रमुख लिडर जे आसा सगळे काम करतात। आणि आत्तां बिहार राज्यामध्ये ज्या तरेन होच संदेश घेवन बिहाराचे सगळे कार्यकर्ते आसात ताणें ज्या तरेन हो रिटा लावन दिल्लो आनी तो बिहारच्या जनतेन मानून घेतलो आनी मानून घेवन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सादारणशें म्हाका दिसता NDAक म्हाका 198 सीट जी आसा न्ही ते सीट मेळिल्ली आसा। त्यामुळे लोकांचो कल लक्षांत आयिल्लो आसा आनी भारतीय जनता पार्टी कडेन आशिल्ली मोग जी आसा ती लक्षांत येता। आनी त्याच बरोबर की काँग्रेसीक ज्या तरेन रिजेक्ट केले त्याच बरोबर RJDीक रिजेक्ट केले, हो भाव सुद्दां जो आसा न्ही की आमी जनतेन मानून घेतलो आसा। त्यामुळे होच भाव आमकां गोंयाक आमकां फुडें व्हरपाचो आसा। गोंय विकसीत भारताचें स्वप्न आमी फुडें व्हरतात, गोंय विकसीत जावचें त्याच दृश्टीकोनाचे आमी हो संदेश आसा आमी व्हरतात। हो झडो जो आसा न्ही आमी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी गोंयाक सुद्दां घेवपाचें आसा। येणारी जी जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा ती तोच भोग धरून आसा की आमकां अपेक्षा आसा की भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आसा त्याच नेटान जोमान जो आसा काम करतले आनी आजचो विजयोत्सव आसा न्ही भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या तालुक्यांनी सगळ्या मतदारसंघांनी जोशांत आमी सगळे कार्यकर्ते साजरे करतले। निवडणुकीन भितर पळयल्लो आसा जे लोक वोट चोरी म्हणून हाताक हात घालून सगळे हात एका बरोबर करताले त्या एकजुटीक नाकारलेलो आसा। कारण ही फटिंगपणां चड वेळ टिकनात। आमी जे फर्स्ट इलेक्शन वोट चोरी म्हणटा आसतना सामोरे गेले, लोकांनी जे आरोप भारतीय जनता पार्टी आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचेर लायिल्ले, अमित शहाचेर लायिल्ले किंवा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाचेर लायिल्ले ते लोकांक पसंत ना म्हणून तांकां झिडकारलेले आसा। आणि हे प्रचंड म्हाका दिसता की बिहार राज्यान भितर येदो व्हडलो विजय जो आसा तो पयले फावटी ह्या नकारार्थी राहुल गांधीच्या आणि तांच्या गठबंधनाक हो धक्को आसा अशें समजून परत एक फावटी जनतेन प्रामाणिकपणान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा आणि आमचे ह्या भारतीय जनता पार्टीक सगळ्या राज्यांनी बरे प्रत्युत्तर दिल्ले आसा। म्हणूनच सगळ्या जनतेचे आमी आभारी आसात।
निवडणुकीच्या उपरांत हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि भारतीयचे वरिष्ठ नेतृत्व तशेंच आमचे नितीश कुमारजी मुख्यमंत्री बिहार या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। बिहारच्या जनतेचे हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी NDA पयले फावटी हेजे व्हडलें स्पश्ट बहुमत दिलें आणि क्लीन स्वीप विजय हो NDA भारतीय जनता पार्टीक आणि नितीश कुमारजी हांच्या पुराय नेतृत्वाच्या सकयल भारतीय जनता NDA सरकार थंयसर निवडून आयिल्लें आसा। ही निवडणुका ही विकासा खातीर आशिल्ली निवडणुका आसा। आमी पळयता की बरेचशे फावटी बरेचशे पक्ष हे धर्माच्या आदाराचेर जातीच्या आदाराचेर निवडणुका लढपाक सोदता। भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार सदोदीत विकासाच्या आदाराचेर इलेक्शन लढटा आणि म्हणून तर बिहाराच्या जनतेक फाटल्या 10 वर्सांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल केल्लो विकास ताका आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ही खूप मोठ्या प्रमाणात देशात केल्या, त्या धर्तीचेर बिहाराचेर केल्या। म्हणून बिहारातल्या पुराय जनतेत मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर आणि नितीश कुमारजीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून क्लीन स्वीप म्हणजे 200+ सीट हे NDA खातीर दिल्या। हे खूप व्हड बहुमत आसा। हांव खरोखरूच परत एकदा म्हणजे देशातल्या आणि बिहारातल्या जनतेक दाखोवन दिल्या की हाज्या फुडल्यो निवडणुका ह्यो विकासा खातीर जातल्यो निवडणुका, हाज्या फुडल्यो निवडणुका ह्यो जाती आणि धर्म ह्याच्या आदाराचेर जावच्यो ना। आमी तशें म्हणटा की प्रत्येकाचें मत हे विकसीत भारत 2047 हाज्या खातीर आसचें। हे परत एकदा हांगा सिद्ध केलां। जंगल राज आपल्याक नाका, गुंडा राज्य आपल्याक नाका ह्या बिहारच्या जनतेन दाखयता आसतना आमकां विकसीत भारत आणि विकसीत बिहार जाय हे तेंच्यांनी दाखोवन दिलां।